येऊन गोंयान लुटले. लुटता असताना तांचेर एक्शनां जायना. आता एक्शन जायना म्हणून आम्ही विचार करपाची गरज आहा. हे तुमकांय कमिशन पावता काय कितें? ताका लागून तुम्ही हे म्हणजे प्रॉपर्टी डिलिंगेन आमचे मंत्री आहा ही खबर आशिल्ले. पूण हो इन्व्हेस्टमेंट जो प्रॉपर्टीचेर इन्व्हेस्ट करप RIP आनी SIP चो कॉन्सेप्ट जो आहा पळय हो कळना. दुसरी इम्पॉर्टंट आसा 25 कोटी तर कॅश ऑन ट्रान्झॅक्शन जाता गोंयान आणि तेही बीन आमची जाणटी बायलां जेंकां बाबड्यांक काय खबर ना अंगुठाच्या त्यांचे तर 25 कोटीचो अक्रॉस गोवा 4,500 इन्व्हेस्टर जर आसा आणि हे जे 25,000 कोटी IT डिपार्टमेंट आहा काय गेले रे सोडून गोंय. ED आसा काय ना रे गोंय सोडून गेले काय? फक्त मिनिस्टर आणि ऍक्टिव्हिस्ट आणि ऑपोजिशन लीडर जे तुमच्या अगेन्स्ट उलयता पळय तांचेरूच ED धाडटा मरे. ED धाडपाक जाय आसले ह्या प्रदीपाचेर. ED वचपाक जाय आसले. 25 crore स्कॅम इन गोवा. 4,500 पीपल हॅज बीन लुटेड आणि आजपर्यंत कांयच विचार ना हाचेर. दरबार घेता पळय तुम्ही, जनता दरबार घेता पळय, ह्या दरबारान तुमकां हो एकूय प्रश्न मांडलो ना रे. म्हणजे सरकाराचेर विश्वास ना रे तुमचो लोकांचो. आज क्लियर कट सांगूंक सोदता 144 सेक्शन तुम्ही लायिल्लो आहा. तुमकां सेक्युरिटी फूल पणजे जाय आनी परवरी जाय. आमी कितें म्हणून हो टेररिस्ट हे लोकांचो विचार लोकांचो इश्यूज असेंब्लीन पावपाक लागून तुमकां 1.5 लाख सॅलरी दिता आमी. 1.5 लाख सॅलरी. दिगंबर कामतींक आनीक वाडोवन घेतलेले ती सॅलरी पावना म्हणून. सो आयज हो विशय तर डिस्कशन जायना जाल्यार आनी कसलो विशय डिस्कशन जातलो? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इमिजिएटली चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान इमिजिएटली जितली कन्सर्न डिपार्टमेंट हो इश्यू आहा पयली म्हणटा ते इकॉनॉमिक सेलाचे चेअरपर्सन जो आहा तेका डायरेक्टर चेअरपर्सन तेका आपोवन हाडचो. हो विषय अजून पर्यंत कित्याक रिझॉल्व जावना हो विचारचो. 6 महिने जाले. दुसरी गजाल पुलीस डिपार्टमेंटान त्यांच्यानी कंप्लेन केल्ली आहा तांकां आपयचे. आयज इमिजिएटली बसोवपाची गरज आसा ना जाल्यार मागीर एक काम करता. आयज आमी रिक्वेस्ट करून सांगलेलें आसा 10 दिसांची असेंब्ली आहा. गरज पडली जाल्यार मागीर आमी असेंब्लीन येवपाक फाटी फुडें रावचो ना. बिकॉज कंपनी गोंयान येता तेन्ना कंपनी चलोवपाचे आनी ताका बाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सारकी चलता काय फ्रॉड करता ही सरकाराची जबाबदारी आहा. हांगा येवन कंपनी चलोवपाक शकना कोणूच विदाउट परमिशन ऑफ द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी रोल ऑफ अ कंपनी. आणि जेन्ना ही कंपनी फेल जाता, जेन्ना ही कंपनी फ्रॉड करता, जेन्ना कंपनीचे जे कंपनी कोण हाडपी मनीस हांगासर इन्व्हेस्टमेंट लोकांक फटयता जाल्यार सरकार हेजेर ओगी बसोवंक शकना. हांवें एक विशय विजय सरदेसायान काडलेलो तो आयकल्लो की अश्यो 18 कंपनी आहा हे जाल्यार कॉपरेटीव सोसायटीचे बद्दल काडलेले तेणी. अशे हे आतां रियल इस्टेट. आतां लोकांक भंय दिसपाक लागला की जे कोण इन्व्हेस्टमेंट करता पळय फार्म हाऊस बांदता पळय गोंयान अशेंच फार्म हाऊस खंय तेंचो बांदलो ते सांगतले तुमकां. अशेंच फार्म हाऊस बांदता खंय आनी त्या फार्म हाऊसान खंय लोकांक आपयता. लोकांक आमच्या गरीब बायलांक दिसता की बाबा ह्या फार्म हाऊसान आमी पावला खऱ्यांनीच व्हडली कंपनी आसतली म्हणून आनी तेंचेर अत्याचार करता, इमोशनल अत्याचार करता, पैसे घेता तांचे कडल्यान. अरे बाबा ती बायलां जी आहा पळय बोटींतल्यान आपले 100-200 रुपया कलेक्ट करपी मनशां, दिसवाडीचो एक 400 रुपया जोडपी मनशां, 11,000चे थोडे पडपी जोडचे तांकां एक आशा दाखयता आनी तुमी फटयता. हाजेर अत्याचार आनी सरकाराचे हितून म्हाका दिसता this is the biggest fraud in Goa. 4,500 people of Goa have to get justice. 25,000 crore जे त्यांचे लुटले 25 crore जे त्यांचे लुटलेले आहा ते त्यांचे मेळचे आनी जेंच्यांनी तेजेर हो फ्रॉड करपाक गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहा तांकांय अरेस्ट करचे, जे डिपार्टमेंट आहा तांकांय अरेस्ट करचे आनी चीफ मिनिस्टरान आपूण खरेंच गोंयकारांक कित्याक हांगासर मॅक्झिमम गोंयकार आहा आनी मॅक्झिमम पीपल आर फ्रॉम ST, SC, OBC हे मॅक्झिमम लोक आहा आनी गरीब लोक आहा क्रिस्तांव भाव आहा सगळे. आनी हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता दिस इज एन एट्रोसिटी. थोडे जे ST कम्युनिटी आहा दिस इज एन एट्रोसिटी. आय विल रिक्वेस्ट दी कमिशन्स जे कमिशन बसलेले आसा या कमिशनाचेर इमिजिएटली सुमोटो काढून तुम्ही तांकां आपोवन बसोवपाची गरज आसा. आनी जरी तर हे सगळे डिपार्टमेंट फेल जाले आमी वॉर्निंग दिता असेंब्लीचेर पावपाक आमकां चड टायम लागपाचो ना. माझे नाव गणेश गावडे, हांव फोंडेचो. 2012 कर्मभूमी ग्रुप ऑफ कंपनी म्हणून गोंयांत येयली
आणि सुरवातीक ती रिअल इस्टेटींनी 5 वर्सां चलयली 2015 पर्यंत 12, 13, 14, 15 आणि 15 नंतर तीच कंपनी तेच एजंट तेच इन्व्हेस्टर आणि तीच स्टाफ सगळं तेच त्याने इन्फ्राटेक नाव केलें आनी कंटिन्यू दवरली 2019 जेन्ना मॅच्युरिटी पयली आमकां 4 वर्सां दिल्यो मॅच्युरिटी आनी 5 वर्सांनी मॅच्युरिटी 2019 तेन्ना ते मॅच्युरिटी दिवपाक फेल पडले तेन्ना आमकां डिले करीत रावले आज फाल्यां कोवीड येयलो कोविडाची न्यूज सांगलें खंयचो सायबर चलना हें चलना तें चलना अशें सांगूंक लागलें आनी गोंया हाडपी आमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रदीप फडते हो इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक मिटर रिडर तेणेन भायले हितून कोर्ट काडलो आपूण पिक्चरां येवना आनी तेणेन सगळ्या लोकांक घर डोर वचोन आमच्या मनशां म्हाजी 4 मनशां तेजी 4 मनशां अशें करून सगळ्यांचो पयसो घेतलो आनी दिवपा टायमार कंपनी पळय तेणेन फोण्या काजीवाडा फोंडा आनी म्हापसा 2 ब्रांच ओपन केली तेच बरोबर कारवार केलें म्हाका खबर ना गव्हर्मेंटाक सांगून केला काय म्हणून पूण आमकां दिसलें कितें आमी एक बारीक लोक अंगुठा शाप की 2 पयशे मेळटले म्हणून आमी 4 लोकां कडेन गेले 4 लोकांक एप्रोच केले आनी लोकांनी पयशे आमचे कडेन दिले जेन्ना पयशे मेळपा लागले तेन्ना आमकां लोक मारहाण करपाक लागले येवपाक लागले आनी अशें करता करता आज फाल्यां करता तेणें कांयच केलें ना तेजे नंतर कंपनी त्या हाडपी ताका साथ दिवपी त्याच बरोबर नितीन नायक आगापुरा तो आनी ती सगळ्याची रात ना दीस ना ती कर्मभुमीची गाडी घेवन भोंवताले आनी दारो बिजनेस सांगताले आनी बिजनेस लोकां कडल्यान घेताले सगळें कॅशान चलतालें बँकेच्यान कांय चलनाशिल्लें टोटल सगळे गोवन इन्व्हेस्टर सरान सांगलें ते प्रमाणे आमी 300 लोक आमचे इन्व्हेस्टर 4500 आनी 300 लोक जे आसा ते डोर वचोन बिजनेस हाडपी मनीस हांकां सगळ्यांक तेणेन हें केलें सांगलें आमकां सगळ्यांक तेणें टोटल चिट्टेड 25 करोडांक पडलां एकटे एजंटाचे कोणाचे 10 लाख कोणाचे 15 लाख कोणाचे 30 लाख कोणाचे 50 लाख अशें ते इन्वेस्ट केल्ले आसात तेणें दाखोवपा खातीर कितें केलें सुरवातीक एक त्या गोंयच्याच पयशांनी भायले कांय हाडलें ना UPC कंपनी कांय हाडलें ना तेणें 10% पयशे सगळे केरी थंय घातले फार्माक घातले आनी लोकांक सांगलें आमकां तें सांगलें की फार्म येतें व्हडलें आसा तें आमी बिल्डअप करताले आनी पयशे आमी दितले लोकांक ते फार्म दाखयतकीर लोक सगळे पुसताले कोणाचे 10,000 भरपी आसा तेका ते 5 कोटीचें फार्म व्हडलें दिसूंक लागलें पूण कितके लोकांक ते पयशे कोणाक कळना तेका लागून ते लोक पळोवन पयशे भरले थंय आनी करता 2019 जालें 20 जालें 21 जालें आनी 22 आमी हे प्रदीप फडते सांगलें की आमी आतां आमी रावनाक आमी ते चॅरमॅनाक देवेंद्र पाल सिंग UPचो तेका हाडप म्हणून तेका हाडलो त्या फार्माक केरी फार्मा तेका हाडलो आनी सगळ्या मुखार आमचे इन्व्हेस्टर आनी प्लस एजंटा मुखार तेका उबो केलो आनी आमचे विडिओ बी आसा आमी UC बी दिल्लो आसा विडिओ प्लस आमचे कडेन आमी रिटर्न बी दिल्ले आसा तें रिटर्न दिलें कितें 2020 एप्रील 20 एप्रील 22 ह्या डेटीक आपूण सगळ्याक पयशे दितलो हे रिटर्नूय आसा आनी विडिओ आसा आमचे कडेन सगळ्यो सायनी मारल्यात आनी कोण जबाबदार ते बी बरयल्ले आसा प्रदीप फडते नितीन नायक निलेश सुर्वे आनी तो देवेंद्र पाल हेवूय तेणें सगळें केल्लें आसा हे सगळें आमी रिपोर्ट थंय दिलो तेजे नंतर तांकां एकट्याक एरेस्ट करून हाडलो डायरेक्टराक एरेस्ट करून हाडलो 2 म्हयने ताका दवरलो एरेस्ट करतकीर आमी पब्लीक सगळे गेले इकॉनॉमी ऑफिस केला आमकां कोणा एंट्री दिना जालें पूण तरी आमी रिक्वेस्ट करून आमी तेजेर उलोवप केलें उलोवप करतकीर ताका 2 म्हयने दवरतले म्हणून सांगलें तेन्ना सोडटा तेवूय सांगता आनी कितें तो सांगतलो आमचो MD चॅरमॅन कितें आसा तो सांगता तेवूय आमकां सांगलें पूण आमकां थोडे तेंपान कळ्ळें ताका सोडलो म्हणून आमकां कांयच इन्फॉर्मेशन दिवना फक्त सांगलें की आमकां तुमचे डॉक्युमेंट आसा ते हाडून पावयात आनी ते लोक पावयत रावले पण तरी सुद्दां कांय जालें ना थोडो टायम गेलो वयतकीर आमी सगळ्यांनी कंप्लेंट केली प्रदीप फडतेच्या नांवान सगळे हांगा जे आसा जे थोडे ना आमचो ते सगळे प्रदीपाच्या अगेन्स्ट आमी SO सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस ताकाय एप्लिकेशन दिलें आनी EOCकूय दिलें तर EOCन तेजेर कांय एक्शन घेवना तेवूय सगळें आमचे रिटर्न आमचे कडेन आसा तेजे नंतर थोडे दीस गेले जे फार्म जे आसा ते आमी सील करचे की कंपनीचे प्रॉब्लेम तें आमचे गोंयच्या लोकांचे पयशांनी घेतलेलें 90 कोटी 90% हे पयशे खाले 10% फक्त लोकांक पयशांनी घेतला तर ते सील जावना म्हणून आमी परत आवाज केलो जाल्यार ते एकटो सांगता कितें कलेक्टरान केला एकटो सांगता सेक्रेटरीन केला हो आमी तरीच आमी हे पुलीस करिना आमीच करता चवकशी करपा लागले तरी कांय जायना मागीर आतां खूब तकलेवयल्यान उदक गेलें तर आमचो आतां एसएमसी चालू आसा म्हूण आमी असोय सगळ्या प्रश्न केलो आमचे बाबा रामा काणकोणकाराक तेजे पांय धरले आमकां तो न्याय मेळोवन दिवपा लागून बाबा तुमी कितें आसा इतके लोकांक फुटयला आमकां कितें सांगूना
आमची चूक जाली आमकां दिसलें आमी सगळ्या वाटेन जातलें म्हणून जायना तें अशें ती आवाज केल्यारूच जातलें अशें आमकां दिसलें म्हणून आज हे सगळे लोक जे आसात ते हांगा येयल्ले आसात आनी सगळे लोकांक एकूच मत आसा की प्रदीप फडतेचेर साम कारवाय जावची साम स्ट्रीक जावची तेजे हेची 4 ऑफिस आसात 4 गाडयो आसात आज तेजेर कोणी वचत जाल्यार तेणे घरा धारांत काय मेल्लेले आसात किंग फोर्स आसता आमचे जनरल पुलीस आसता आमी गेल्ले पावटी तेणे घर कॅमेरायल्ले आसा कोणाक भितर एंट्री घेयना हे सगळें आमी दाखोवन दिला रिटर्न दिला तरी तेजेर कांय जायना खरें म्हणजे तेणें आमकां आमी सांगलां आमी तरी आमी एकटी जाली तूं आमकां घेवन मुखार चल तुवें कंपनी हाडलेली तूं मुखार घेवन चल तरी तेणें कांयच केलें ना आनी म्हापसा सायडीच्यान आनी फोंड्या सायडीच्यान आमी प्रयत्न करता म्हापसा म्हणटा चडशे 60% एसटीचे आसा लोक हांगा कित्याक सगळे आमकां खबर आहा एसटी म्हणल्यार मातसो म्हाका सगळें म्हणटा ते लोकांक थोडें नॉलेज ना कंप्युटर शाप लोक घरां बसपी चुली कडेन रावपी अशे लोकांक कितें मेळटा म्हणून सरान सांगलें कितल्या हजाराचेर 1,500 मेळटा चल 500 तर सायडीक दवरुया अशें करून लोकांचे इल्ले इल्ले पयशे भरलेले आनी ते आयज लोकांक खावपाक ना जालें आनी तुमचे कितले कितले पयशे गेले इंडिविज्युअल आतां हांव एक लोकांक वचून पयशे हाडपी म्हाजे 200 लाख आसा म्हाजे टिमीचे सगळ्यांचे कोणाचे 10,000 कोणाचे 20,000 कोणाचे 40,000 50,000 अशे 200 लाख आसा तर प्रत्येकाचे कोणाचे 10 ते सांगचे ओके ही कंपनी जेन्ना लॉन्च जाली पळय तेन्ना कंपनी लॉन्च जाली तेन्ना तुमी कितली वर्सां एजंट म्हणून काम केलें कंपनी 2022 पर्यंत 2012 आम्ही जॉईन झाली आणि 2022 पर्यंत आम्ही काम केलंय कंपनी गेली 2017 2017 कंपनी बंद पडली तरी काय सुद्धा सांगू ना? आमच्याकडे काहीच सांगले ना आणि तरी असताना त्यांनी म्हापसा 2018 नवे ऑफिस ओपन केले कंपनी बंद असताना आमकां इथून कांयच खबर ना आणि नवे पवरण कलेक्शन आम्ही घालीत रावली आणि थंयसर. जेन्ना आमी युपी गेले हेड ऑफिसाक गेले तेन्ना आमकां कळ्ळें कंपनी पडटली तेन्ना आमी बेगीतली बेगीन आमचे एजंटांनी बिझनस बंद केलो बिझनस बंद करतकीर सुद्दां प्रदीप म्हणटा हांव दितलो अशें सांगून आमच्या अगेन्स्ट उलोवन 2022 पर्यंत कलेक्शन घेतलें तुम्ही खंयच्या आमदाराक व मंत्र्याक कोणाक मेवल्या हेच्या बाबतीन ना. हे करपाक आम्ही गेला की फक्त इकॉनॉमिक्स पुलीस स्टेशनाक गेले आमी पुलीस स्टेशन पुलीस गेले सांगले प्रमाणे पुलीस स्टेशन म्हणटा 5 करोड नाही अभाव असं पळय ते योसी पळयतले आणि योसी कंप्लेंट केल्या नंतर योसीन आपल्याला चालू केलें पण त्यांनी भरले बीन सोडले ऑफिस खंय खंय आसलें तुमचें म्हापसा असले आनंद भवन बिल्डिंगे फोंडा असले काजी आणि तिसरे म्हटल्यार कारवार एक असले तुमी डिपॉझिट करताले ते म्हापसा आनी फोंड्या तांकां आमी सांगपाक सोदतात आमचे दुख व्यक्त करूंक सोदतात की हे बेगीतले बेगीन आमी आमकां गॅस्टीक मेळून दिवचें पंप सगळ्याचो हें आसा तें जाल्लो आसा आनी कांयच गजाली खबर नासतना हें चलता कशें 15 लाख रुपये दिवचे ना 15 लाख रुपये लोकांना आम्ही कसं दितली मागेले एकट्याला 15 लाख मागेले 22 लाख सकाळी उठली की फोन वाजता आमगेले सकाळी उठली की फोन वाजता आपल्याला पैसे केले दिले आपल्याला पैसे आणि ते फार्म जे आसा ते फार्म सगळें नाल्ल सुपारी सगळें तो खाता पटकी खाता तितून मिटिंगो अरेंज कितें करताले सगळं तो पळय तो खाता तुम्ही म्हणटा ते फार्म सील करचें म्हणा फार्म सील करपाक फार्म सील करचें आमी म्हणटा. हे आसा प्रदीप फडते कंपनी गोंयान हाडली जेणे ही कंपनी गोंयान हाडली प्रदीप फडते आणि नितीन नायक सगळे पैसे तेणेच इन्वेस्ट केल्या सगळे त्या प्रॉपर्टी मातशें सांगता मेंबर्स कळे केले तुमी आनी कितले पयशे घेताले मेंबर आमच्या RIP आणि SIP आरआयपी म्हणल्यार कितें RIP म्हणजे रेग्युलर इन्स्टॉलमेंट महिन्याचं आणि SIP म्हणजे फिक्स डिपॉझिट सिंगल इन्स्टॉलमेंट 5,000 कितले इंटरेस्ट कितलो आता मेळटाले? 5,000 डबल दिला डबल ती काम सांगताले आणि RIP 20% कितले घेताले तुमी स्टार्टिंग 500 रुपया 1000 2000 आणि कितें मेंबर्स कितले करपाचे कितें अशें कशें आसलें? मेंबर तशें नाशिल्ले मेंबर आमचे असे ना जितको कमी वयतलो तुका 5% कमिशन दितले म्हणजे तुमकां 5% कमिशन मेळटा हय 5% तुमकां कमिशन मेळालें थोड्यांक कमिशन मेळटालें देड वर्ष मागीर बंद केले तेणे आमकां दिवपाक 5 वर्सां जालीं न्हू तुमकां कशें ते कन्विन्स करताले परत घालपाक ते मॅच्युरिटी जाले परत एफडी घालून लागतालो एकलेच उलय
मॅच्युरिटी जेन्ना जाली तेन्ना तेणे परत दिवप ना लोकांक. हो प्रदीप फडत्याचो दारांनी भोंवतालो आनी तुमची मॅच्युरिटी जाला तेन्ना कंपनी बरी आसा पूण आतां तुका जर 20 लाख मेळूंक जाय तुका डबल मेळटले 40 लाख परत घाल डबल करीत डबल करीत ते पयशे तिकाच उरतले. आणि कोणे विड्रॉ करूंक ना थोड्यांक दितालो तो कोण आतां रिन्युअल हाडटा सुबेज रिन्युअल हाडटा न्हू थंय हें करता ती तुमचे 10,000 काडून एकट्याचे हें दिवप थोडे दिवप मागीर दुसरे फाट परत हाडटा तेजे 10,000 काडून दिवप पण सगळ्यांचे दिवंक ना थोडे थोड्यांचे कोण चड हाडटा पळय तेंचे 25 कोटी तुम्ही म्हणला पळय तो खंयच्या आधाराचेर तुम्ही हे केला कॅल्क्युलेट केला 25 करोड सगळे आसा माझे 80 त्याची 30 त्याची 20 अशी करून 4,500 लोक आसा सर एक आयकून घ्या 4,500 पयसो लोक आसा इतल्या लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट केला हांगा इतको 4.5 लोक येवना थोडेच लोक आयला अर्ध्यान अर्धो लोक तेज्या सायडीन आसा कारण तो लोकांक कितें सांगता आपूण कोणाक थोड्यांकूच पयशे दितलो तो इकॉनॉमीक सेलान केस तेणे एकट्यानूच वचून गेली की आपल्या कंपनीक भायरसून येयले आनी आपले बायलेक टोपी घालून पळयली गोंयान टोपी घातली हेणे सगळ्या लोकांक तो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई आसतना दारांनी भोंवोन तेणे आनी निती नायक आगापुरची लोकांचे पयशे घेवन लोक गरीब बाबडो कोणाक शिकोवंक नासली अंगुठा छाप असल्या लोकांक तेणे आमचे लावन एजंट केले तांकां सांगले आशा दिली इतले तुका कमिशन मेळटले तेज्या आधार लोक बाबडी गरीब सरली फुडें कोणाचो ग्रह आधार येतालो तांकां कितें सांगप तुका 1,000 येता न्हू 500 हांगा भर तुका 500 रुपया भरल्या उपरांत 5 वर्सांनी तुजे 30,000 येतले तुका 45,000 दितलो हांव ते अशे लोकांनी बाबड्यांनी भरले गरीब कोण नाशिल्ली असल्या लोकांचे तेणे पयशे घेवन घे दारांनी दीस रात्र तो 12 म्हयने आसा लोकांच्या दारांनी भोंवतालो ती आनी निती नायक प्रदीप फडते हो गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई ह्या लोकांक कितें सांगप आपूण पळय गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा आपूण आपल्या कडेन गव्हर्नमेंटाचो आपल्याक पेमेंट पावना आपल्याक 40-50 हजार काय येना आपूण हे कंपनीन आपूण 1.5 लाख ओआरसी घेता हो पेपर हाडून लोकांक दाखोवप तेणे इतले जर आमी घेतले तुमी कितले घेवंक शकता लोकांक बाबड्यांक आशा दिसली हय देवा हो जर इतलो गव्हर्नमेंट आसतना करूं शकता आमी शिकूंक नासलेली घरान पडलेली आमकांय कितें मेळटलें अशा लोकांनी अशेंच लोकांनी तेजे कडेन पयशे भरले पूण पयशे कितें तो चेक घेनाशिल्लो फक्त कॅश घेतालो लोकांकूय कॅशूच दितालो पूण ऑफिसान पयशे व्हरताले ऑफिसान पयशे वयताले थंय तो स्टाफ तेणे घेवप ऑफिसान तेणे चलोवप सगळें कितें प्रदीप आता ऑफिसा फंक्शन आहा फंक्शन ना जेन्ना तेणे कंप्लेन केली जेन्ना कंप्लेन जेन्ना जाता न्हू सर एक आयकून घ्या तेन्ना ऑफिसा सील जाता हेज्या पयलीं कल्पतरू म्हणून कंपनी आशिल्ली खबर आहा गव्हर्नमेंटाकूय ती कंपनी सील बंद उडयली सील जाली तेजी सकाळी कंप्लेन जाली दनपार 12 म्हटल्यार ऑफिसा सील जाली जेन्ना कर्मभुमीची कंप्लेन जाता जाल्यार कर्मभुमीची ऑफिसा सील कित्याक जायना हांवें इकॉनॉमीक सेलाक क्वेश्चन केलो तुका जर ही कंप्लेन पावली तुवें डायरेक्ट सील करपाक जाय आशिल्ली कित्याक करूंक ना कारण तेज्या बरोबर फट्टे तांकां घेवन सुशेगाद पार्टी करप भितर ते कितें आसा डॉक्युमेंट्स ते आपले लिपोवप ताका कितें जाय ते दिवप आनी तेंची ऑफिसा कोणाची आसा पळय तांकां रिटर्न गेली कशी करूं शकता दुसरे शॉट कंपनी सील जावपाक जाय आशिल्ली ऑफिसा तेंची सील जावंक जाय आसली ती जावना दुसरे शॉट कितें म्हणलें की तुमचे कडेन कितें आसा रिटर्न ऑलरेडी आमी 15 कोटीचे योसी पावयल्ले आसा डॉक्युमेंट आतां पयलींच म्हणलें न्ही 10 कोटी अजून थोड्या लोकांक दिवपाचे आसा ते आमचे रिटर्न आमी तेंचे कडेन दिल्लें आसा पयलीं खरेंच हें दिसा म्हणून ते आमी ओगीच सांगना ओगीच सांगना तेजे थोडे लोकांक आपल्या मनशाक दिल्या थोडे लोकांक आयज हांगा येवना तेजे मनीस आसा ते पण आमी सर म्हणटा कितें एग्रीमेंट दितालो आणि आमकां मागीर असली सर्टिफिकेट पूण हे सर्टिफिकेट सर तो दी हाजेर कोणाचीच सायन नाशिल्ली फक्त जो कोण ऑफिसान स्टाफ घेता तो स्टाफाचेर कोण आतां एक 6 म्हयने काम करून गेलो तेणें सोडली एकट्याची 6 म्हयन्याची सायन आसतली कोण वर्सभर गेलो तो सोडून गेली तेजी सायन आसतली अशें कितें फ्रॉड इतलो करतालो तो सायन तो आपूण केन्ना मारिनाशिल्लो ना तो डायरेक्टर मारी ना तो निलेश सुर्य मारी कोणूच मारिनाशिल्लो जेन्ना कंप्लेन जाली तेन्ना सुरवेक सुद्दां तेंच्यान थंयच्या सुरवेन डायरेक्ट एम्प्टी सेफ्टी बेल घेवन सोडून गेलो एरिया मॅनेजर गोंयान येवन तेणी इतले कोटी पयशे घेवन गेले हे सगळे फट्टे दितालो तेज्या हाती हांवें कितें म्हणलें इकॉनॉमीक सेलाक हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन कर पॉयंट टू पॉयंट ताका बरोवन दिला इतले सगळे गोंयान आमी स्वता पयशे भरला रिटर्न दिला ताका इन्व्हेस्टिगेशन कर फट्टे हाड विचार ताका आमच्या समोर तुवें हें केलां काय ना विचारिना ताका कशें विचारूं तो तुमच्या भशेन एजंट न्हू एजंट कंपनी हाडूं शकता गोंयान तूं कोण तरी आसा म्हूण तुवें गोंयान कंपनी हाडली तूं ताका खंय गोंयान हाडपाक 6 म्हयने लागले स्टडी करपाक की गोंयान कंपनी हाडून इतल्या लोकांक आपूण फोंडान कसो घालतलो अशें जालें ना
6 म्हयने तुका लागली स्टडी करपाक गोंयान आपूण कंपनी कशी हाडटलो तुवें हाडले आनी कितें केलें सगळ्या लोकांक फोंडान घातले आनी आपणे हात वर केले जेन्ना कंप्लेन केली एकट्यानूच वचून कंप्लेन केली तेणे आनी निती नायकान अरे तुवें जर ह्या 450 लोकांक जर तुवें एकट्या केल्या पयशे भरपाक सगळ्यांक घेवन तुवें कंप्लेन करूं नाका आशिल्ली एकट्यानूच केली तेणी 4,500 लोकांक आनी घरांनी भोंवून तेणी पयशे हाडले लोकांचे आनी इवन फक्त कॅश हाड म्हणटालो चेक चलनाशिल्ले ताका चेकान फाल्यां कितें तरी इन्व्हेस्टिगेशन जातलें कितें जातलें ही तेजी तकली आसली आनी इतलो हुशार तो खंयच तेणें सायन मारूंक ना आनी हात वयर करता आपूण कित्यानूच ना बायल तेजी घरा जेन्ना आमी घरा तेजे केन्ना गेली सर तेणें आमकां 2014 आमी जॉयन जाल्या 2012 कंपनी हाडल्या 2022 पाड पडला तेजे पूण जेन्ना 19 जेन्ना कोवीड येयलो तेन्ना सगळे तेणें कितें जालें स्टॉप दवरलें कोवीड जाला मागीर दिता पयशे 1 वर्स वचून 3 वर्सां गेली तेज्या नंतर आमी ताका सांगलें 3 वर्सां जाली लोकांची आमी गाळी खाता तूं पयशे कशे दितलो तर साखळेकेरी फार्म हाऊस आपणी घेतला एक्चुअली घेतला तेणी ना न्हू साखळेकेरी जो जागो घेतला तेणी 4 जाणांचो एग्रीकल्चरल लँड तो तेणे फक्त 80 लाखांक घेतला तेजेर आमकां तो 14 कोटी 20 कोटी कसो दिवंक शकता सर तेजी तकली कितली फायन जोराची तो जागो तेणी कितें तुमचे जाता तितले आपूण पयशे दिता बाकी सगळे वयसून पावतले वयसून म्हणून स्वर्गांतल्यान न्हू सर वयसून म्हणून युपीच्यान पावतले देवेंद्र पाल सिंग आमकां पयशे धाडटलो अशें म्हणून ताणें सांगलें कारण तेणी त्या चोराक देवेंद्र पाल सिंगाक अपॉयंट केलो हर वर्सा तो येतालो सीएमडी विनर म्हणून सीएमडी एक फंक्शन जातालें जितलो लोक कलेक्शन करता तांकां एक कमिशन आनी एक प्रायज दितालो 3-3 हजार ते आशेन सगळीं बाबडी लोकांक कामां करतालीं ते दिवन तो येवन आमकां तोंड दाखव बरो व्हडलो हे घालून बसतालो म्हणटा आमकां दिसलें देवा इतलें व्हडलें फंक्शन जाता जाल्यार सगळीं गरीब लोकां बाबडी फुडल्यान पयशे भरप एक वर्सा तो अशें सीएमडी फंक्शन करून तेणें लास्ट कितें केलें आपूण केलो चॅरमॅनान तुमकां पयशे दितलो तुमी कांय घेवं नाका 2022 ताका हाडलो हांगा तेणें रिटर्न करून दिले 20 एप्रील 2022 तेणें सांगलें आपूण आतां आपल्याक दिवंक जालें ना आपूण तुमचे तेन्ना तुमचे पयशे सगळ्यांचे दिता सगळ्यांनी सांगलें कितें अशें नाका तूं लेखी बरोवन दी तेन्ना इतल्या बोबाळ आनी इतल्या गरजेन स्टॅम्प पेपर हाडून विचारले आमी स्टॅम्प पेपर ते आमी एक्चुअली हाडूंक जाय आमचेय चुकता स्टॅम्प पेपरार तेंची सायन घेवंक जाय आसली आयज आमकां प्रूफ मेळ्ळें तरी सुद्दां तेणें एक पेपरार बरोवन दिलें आपूण तुमचे पयशे दिता आनी जर दिवंक जालें ना तुमी आपलें जाय तें करा म्हणून सांगलें कोणें देवेंद्र पाल सिंगाक बरें तेजेर आमी सायनी घेतल्यो निती नायक फडते सुर्वे आनी तो देवेंद्र पाल सिंग चौगांयनी सायनी मारल्या आनी व्हिडिओ जाता डायरेक्टर कोण मेवला येवन मथुराचे डायरेक्टर कोण येवन मेवला आयकून घ्या पयलीं देवेंद्र पाल देवेंद्र पाल सिंग नाच जाल्यार तुमचे डायरेक्टर आयकून घे पयलीं सिंगर देवेंद्र पाल चेअरमॅन हो चेअरमॅन देवेंद्र पाल सिंग चेअरमॅन आणि मनोज सिंगार म्हणून तो डायरेक्टर मनोज सिंगार तेणे तो येयलो हय हय मनोज सिंगार येयला मनोज सिंगाराक हाडलो आनी भितर उडयलो आयकून घ्या पयलीं तेणें कंप्लेन केली तेजे कंप्लेनीचेर सगळ्या पुलिसांनी ताका धरलो आनी हाडलो कारण पुलिसांचे बी फोटो येवपाक नाका आसले पेपरार ताका मदीं घालून बरें सायडीनी पारेक आशिल्लो आनी आरे फोटो काडला त्या चोराचे तोंड दाखतले ती फोटो मारून पेपरार सामकें छापून येयले ताका धरून हाडलो म्हणून हांव कितें म्हणटा इकॉनॉमिक सालान त्या चोराक जर धरून हाडला इतल्या गोंयकारांचो जर पयसो आसा जाल्यार तेणें सगळ्या गोंयकारांक हाडून विचारूंक नासलें काय ना आमी तेणें सांगूच नाका आमी वचून ताका सांगलें आमकां मेळपाक जाय 50 लोक जालो इकॉनॉमिक सालान कोणाकूच मेळपाक दिनाले तेंच्यांनी तरी सुद्दां आमी 5 लोकां ताका वचून मेळ्ळी कोणा ह्या सिंगराक तेणें कितें सांगलें आपूण चोर जाला आपूण थरला खरें मान्य करता आपले युपीक 14 कोटीचे हॉटेल आसा ते विकून जितले तुमचे जाता ते प्रिन्सिपल अमावंट आपूण तुमकां दिता हांवें कितें सांगलें तूं दिता म्हणटा न्हू तूं बरोवन दी इतलो तें आमी फसला आतां तरी पुलिसाच्या फुड्यान बरोवन दी पुलीस सांगता ना 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 तुमकां हांगा बरोवन दिवंक शकना तेका पळय जेन्ना कोर्टान प्रोड्यूस करतले तेन्ना म्हणपाक लागलो तो बरोवन दितलो तूं सर ताका केन्ना ना सद्या तेजें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा न्ही तें सोंपलें की ताका कोर्टान एक आपयतलो आनी सर तूं ताका आपयतलो तूं आमकां आपयता न्हू तेन्ना तर हय म्हणून सांगलें पारेखान आपयता म्हणपाक लागलो पारेखान म्हाका आपोवंकूय ना कोणाक कांय सांगूंकूय ना डायरेक्ट फडते निती नायक हेंकां सांगून 20 एप्रिलाक ताका बेल दिली 20 एप्रिलाक बेल जाली ताका पूण ती बेल जाली आनी आमकां कांयच कळ्ळें ना तो गेलो सुटून गेलो तो सुद्दां पूण तेणें बेल दिला न्हू तेणें बरोवन कितें दिलां आमचे पयशे कशे दिता म्हणून हें आमकां कळपाक नाका आमकां कांयच खबर ना आनी जालें ताका बेल दिला पळय फारीक जालो कितें ट्रान्सफर तो ट्रान्सफर जालो आतां दुसरो आसता तो आता तो कितें म्हणटा आज पर्यंत आपूण इन्व्हेस्टिगेशन आता एकूच रिक्वेस्ट आसा ओपोजिशन लिडराक हांवें ही कन्वे केल्लो आसा
युरी आलेमा ऑपोजिशन लिडरा कडेन आमी उलयल्ले सकाळी आनी हांवें ताका क्लियर कट सांगलेलें आसा की सद्या एट प्रेझेंट हो 4,500 लोकांचेर अन्याय जाला खरो, पूण जेन्ना पयशांक लागून जीव सुद्दां गेल्ले आहा आनी हे जीव वयचो न्हू म्हणल्यार हे 300 जे इनोसेंट जे एजंट जावं एक्झिक्युटीव ऑफिसाचे हे जावं बिझनेस डेव्हलपमेंट ऑफिसर जावं हे जे लोकांनी दुसऱ्यां कडल्यान पयशे घेतला आतां त्या लोकां कडल्यान थ्रेट आहा हांकां फाल्यां सकाळी कितें वयर सकयल जालें सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो आनी आयज आमी रिक्वेस्ट करता ऑपोजिशन लिडर जो युरी आलेमांव आसा हाणें हो प्रश्न हांगासर येवन इंटरेक्शन करचें कित्याक ताणें एश्युरन्स दिल्लें आहा की मदल्या टायमाचेर तो येतलो आनी खऱ्यांनी विशय अंडरस्टँड करतलो म्हणून आनी हो विशय कॉलिंग एटेन्शनान येवपाकूच जाय कित्याक फाल्यां सकाळी ह्या 4,500 लोक जे हातून डिसअपॉयंट जाल्ले आहा कोणी सुसायड समज केलो नाजाल्यार कोणी समज कोणाक हे जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल सरकार आसतलो सरकार मारले म्हाका मारलो सुद्दां म्हाका मारलो हांव त्या फार्माक मरपा खातीर 4 वेळ गेलो म्हाका स्पॉट घेवन आपूण हाडलो उखलून हाडलो नाका तशें कर नाका निले सुरवे हांव मरता मागीर पयशे दियात जाल्यार हांव जीव दिता असो म्हणून म्हाका हार्ट अटॅक कसो येयलो रिपोर्ट मागीर आसा सो सद्या क्वेश्चन हो पयशांचोच न्हू क्वेश्चन हो फ्रॉडाचोच न्हू क्वेश्चन आसा की 300 लोकांक थ्रेट आहा गोंयान हे 4,500 लोक जे आहा पळय ते तांकां पयशे तांचे कडेन दिल्ले आनी हे 300 लोक जे थ्रेट आहा प्लस 4,500 लोक जे आहा पळय हे कम्प्लिटली डिपेंडंट आसलेले हे कंपनीचे आनी म्हाका दिसता व्हेरी क्लियर कट विजय सरदेसायन हो कॉपरेटीव सोसायटीचो विशय मांडलेलो आयज हो कॉलिंग एटेन्शन घेवन हो विशय मांडपाची गरज आसा आनी असेंब्ली गोंयकारां खातीर चल्ला अशें दाखोवपाची गरज आसा आनी रिक्वेस्ट आमी म्हणटा मिडिया बाबतींत कित्याक आमकां असेंब्लीन तरी वचपाक मेळपाचें ना थंयसर कित्याक 144 सेक्शन लायिल्लो आसात आमी रिक्वेस्ट करता की जेन्ना हे मंत्री जितले भायर सरतले 40 MLA जे आहा पळय हे सगळे 40 विधानसभेंतले लोक आसा त्यांच्या विधानसभेचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी हो अन्याय जाल्लो आहा म्हणून हे 40 आमदारांनी हो विशयाचेर डिस्कस करचे एटलिस्ट 15 मिनटां तरी आमकां ह्या लोकांक 4,500 गोंयकार तुमचे कडेन मागता 15 मिनटां खातीर हेजेर डिस्कशन जावचें आनी जे रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट आसा जशें इकॉनॉमिक सेल पुलीस स्टेशन हांकां सगळ्यांनी आपण हाडचें प्लस ज्या लोकांनी परमिशनां ज्या डिपार्टमेंटांनी हांकां कंपनी कर्मभूमी चलोवपा खातीर परमिशनां दिला त्या डिपार्टमेंटाक हाडून तेंच्यांनी बसोवचें लास्ट विनंती करता अशें तर गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा गोंयान जर तर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोणाचो तो निलेश काब्रालकर आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सुदीन ढवळेकर आसा म्हाका हेंय विचारपाक जाय सुदीन ढवळेकराक की तुझे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आहा पळय ते असले स्किमीनी केन्ना स्टार्ट करपाक लागले आनी तुज्या कडल्यान कित्याक लागून हेंचेर एक्शन जायना कित्याक एक सादो मनीस तर असले बिझनेसा करपाक लागलो गव्हर्मेंट सर्वंट तर बिझनेसा करून टोपी घालपाक लागलो जाल्यार आनी उरला कितें सो हाजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी ह्या विशयाचेर ठाम आयज डिस्कशन जावपाक जाय आमी आशा दवरता की ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमांव इज अ ऑपोजिशन लिडर पूण ऑपोजिशन लिडरांच्या भितर बाकीचे जे विजय सरदेसाय आसा वेन्झी वेगस आसा आनी बाकीचे जे क्रूज आसा एडवोकेट काल्लूस आसा जो बरे भशेन तांकां कायदेशीर बाबतीन गायड करूं शकतलो सो आमी रिक्वेस्ट करता सगळे हे आमदार जितले आहा तांच्यांनी हांगासर येवचे आनी तांच्यांनी हो विशय एड्रेस करचो आनी असेंब्लीन हाजेर डिस्कशन जावचें म्हाका एक सांग रामा जेन्ना तेंचे मॅच्युअर जाल्ले पयशे जाल्यार तेंचे परत कंटिन्यू केले तेन्ना म्हाका एक रेड फ्लॅग मेळ्ळो तेन्ना ते कंप्लेंट केले जाल्यार खंय तरी सेव जावंक शकताले पळय कशें आसा बेजिकली हे लोक न्ही जर तर मातशे शिकिल्ले आसले न्ही जाल्यार मरे गव्हर्मेंट ऑफिसांनी बसपाचें आसलें गव्हर्मेंट ऑफिसांनी बसपाचें आपल्या ओन स्वताचे बिझनेस आसपाचें हे इनोसेंट आहा हे लोक इनोसेंट जेन्ना आहा तेन्ना डिपार्टमेंट आहा न्ही म्हाजे एकूच प्रश्न आसा इतलो 25 कोटीचो व्यवहार कॅशान तर जाता जाल्यार ईडी आहा खंय न्हिदला प्रदीप फट्टे आहा मरे थंयसर जाल्यार तेज्या घरा कडेन वचपाक जाय पयसो खंयच्यान खंयच्या वयता म्हणल्यार ह्या 25 कोटींनी कितलो टॅक्स गव्हर्मेंटाक भरला हो विचार करपाची आसा गरज सो इतलो व्हडलो स्कॅम जाता आनी सरकार न्हिदला सरकाराक काय खबर ना लोक इनोसेंट आसता लोकांचेर फ्रॉड जावपाक जायना म्हणून डिपार्टमेंट आसा न्हू मॉनिटर करपाक जी डिपार्टमेंटा खंय आहा इकॉनॉमिक सेल खंय आहा इकॉनॉमिक सेल प्रदीपाक कित्याक सपोर्ट करता इकॉनॉमिक सेल जे आहा पळय जे एक्शन घेवपाक जाय कित्याक घेयना सो आतां हे आमकां कळून आयला प्रमाणे जे लोक सांगता प्रमाणे
की इकॉनॉमिक सालानूय ते 25 कोटींतल्यान कमिशन पावला काय कितें आणि आता तर असेंब्ली विशय घेयना जाल्यार एक पक्के जातले की इकॉनॉमिक सेलान पावला तशें कमिशन आमदारांकूय पावला आसतलें हो विषय तर घेयना जाल्यार हो इतलो 4,500 लोकांचो विषय मायकल लोबोचे रिलेटिव्हाक मर्डर जाता मर्डर कितलेच जाता पूण मर्डर जाला म्हणून 20 मिनटां त्या विशयाचेर डिस्कशन जावपाक शकता जाल्यार 4,500 लोक हांगासर जे इन्व्हेस्टमेंट केल्ले आहा ते हांगासर त्रासान पडिल्ले आहा आनी हे 300 लोकांचो कोणाचोय हांगासर जिवाचेर येवपाक शकता जशें की तेंच्यांनी सांगिल्लें आहा 300 लोकांच्या भितर कोणूय एकटो मरच्या पयलीं डिस्कशन थंय जावंक जाय अशें आमकां दिसता कॉर्पोरेशन मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तांकां पासून तुम्ही मेळटाले तुमच्या विशयाक लागून म्हाका दिसता सगळे आमदार जे मंत्री आहा पळय ते बसलेले आसा तेंच्यांनी तर आमकां आपयले जाल्यार हांव डेफिनेटली आसतलो पूण तांच्या भितर 10 मनशांक तरी तेंच्यांनी आपोवन डिस्कशन करपाक लागून आमी कोणाकूय 40 आमदारांक मेळपाक रेडी आहा कोण विशय घेवपाक रेडी आहा आनी चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर आसलेल्या कारणान तोच जो डिपार्टमेंट सांबाळटा सो म्हाका दिसता की हाणें हाजेर स्थिर जावपाची गरज आहा आनी गोंयच्या लोकांक लुटपाची गरज